नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. ड्रग्स माफियाचो जिवाक धोको म्हूण पालेकराचो हिडन बॉम्बान बोवाळ. पर्रीकाराक होम मिनिस्ट्री पेलवना. राजकीय पक्षांनी भोवयो केल्यो तिरश्यो. गोंयान एनजीटीचो सर्कीट बेंच बसो येता. हायकोर्टान धरलो नेट. पणजे सुवात आसा जाल्यार स्पश्ट करची, सरकाराक निर्देश. मटक्यावाल्या कडच्यान पुलीस हप्ते घेतात ते प्रकरण सापूच सिरियस. हायकोर्टान मटका नेक्ससाचे व्हिडिओची घेतली गंभीर दखल. सरकाराक करूंक सांगल्या चौकशी. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षान घेतलो ओडीपीचो मुद्दो. काँग्रेसीन तयार केल्लो प्लान आनी ह्या सरकाराचो प्लान कंपेर करून घेतले भूमिका. लकी 7ची लक्षणां पळयल्यार सोमार मंगळार मेरेन बोट मिरामारूस. बोट थंयचे थंयच हालयतात. काबोलाक सरपाक करपाची बोट चड करून थेट मांडवीन. महापालिकेच्या ताब्यांतली बांयगणीची जमीन वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक सरळ काडून दिवचे ना. सीसीपी वांगडा त्रिपक्षीय कबलातीक महापौरान धरलो नेट. आनी मेंटेनन्साच्या नावान एमपीडीचे बेकायदेशीर ड्रेजिंग. ओल्ड क्रॉस कॅनो ओनर्सांचो बोवाळ. 24 वरां भितर नेमची सब कमिटी. कॅनोवाल्यांची मागणी एमपीडी म्हणटा भिवनाकान. सादो सुदो न्ही, आमदारूय न्ही. ड्रग्सा आड आवाज काडटल्या मंत्र्याक गोंयान धमक्यो. आपल्या जिवाक माफियाचो धोको म्हूण प्रुडंटाचे हेडोनान पालयेकारान बॉम्ब घालो आनी राजकीय पक्षांनी गोंयचे होम मिनिस्ट्रीचेर भोवयो तिरश्यो गेल्यो. मंत्री मॉर्निंग वॉक बंद वडयसर गोंयान चल्ला कितें? गृहमंत्री पर्रीकारान हाचेर ब्र काडूंक ना. ताचे लोड आयला काय ताका गोंयची होम मिनिस्ट्री पेलवना? सगळ्यांची टिका. न्ही, म्हाका खूब थ्रेट्स आसात. हांव प्रामाणीकपणान कबूल करता की म्हाका थ्रेट्स आसा, पूण हांव भिना कोणाक. संग हांव उठून बिचार चलपा वता. तें आतां वचप बंद जालां कित्याक ते बीच लायनींग आतां हांव वचूं शकना तसो एकटो. कोण तरी म्हजेर पाळत दवरता अशें म्हाका कळ्ळें म्हणून हांवें आतां वचप बंद केलां. आनी आतां हांव म्हज्या वयर घराचेर टेरस आहा थंयच भोंवता. तशें म्हाका ह्या धंद्यान जे लोक आसा त्या लोकांक दिसता की हांव तांचो सगळ्यांत मोठो दुस्मान म्हूण. There is a threat to your life? देर इज. आनी म्हाका ताजो अनुभवूय येता की अशें कितें तरी घडटा म्हणून. ह्या ड्रग्सवाल्यांची साटेलोटे आसात, जवळचे साटेलोटे आसात. तांकां खबर आसा खंय खंय ड्रग्स चलता ते. It shows the incompetency of Manohar Parrikar government. The BJP government padha, it can't protect its own minister. Where it will protect the common man? I feel that the government, that is the BJP government, should come clean on this statement itself. The very purpose of good governance, the very purpose of Goinkar Pond is defeated of Manohar Parrikar. And don't allow your own ministers to say that you are not what you say, you're not able to protect your own people. At least his own minister. The government of the day has lost sympathy of the people, has lost even whatever the strength the person should require, common man should require, even that strength the government has not been able to give. Forget about the financial side. It is the duty of police to scan the entire coastline of Goa, especially North Goa, in this connection. And they should round up all those who are involved in drugs. And obviously, police are aware who are trading in drugs, small or big. And if their names are available, I am sure they are available, they should be rounded up and they should be interrogated. Secondly, Home Ministry portfolio should be given to an independent minister so that he can concentrate on that portfolio. It cannot be handled by
one minister having so many portfolios. Another thing I would like to suggest, that the government should constitute a 5-member committee which should include social workers also to go into this matter. ह्या वाठारांत एक इतिहास आहा की जे लोक ड्रग बॅरनांचे विरुद्ध कोण उलयता वा तांचे जे कितें कारवाई करता तांकां टार्गेट केल्ले वतात हें लोकांक सगळ्यांक खबर आहा. म्हणटकच म्हाका दिसता की जे मंत्री म्हणटा हें एक सिरियस मॅटर आहा. आज मेरेन निवडून येतकर गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आनी आमचे शिवोलीचे आमदार आनी WRD मंत्र्यान कन्सिस्टंटली ड्रग्जाचे विरुद्ध, रेव पार्टीजाचे विरुद्ध स्टँड घेतिल्लो आहा. आमी EDMाचे विरुद्ध ना, पूण आमी ड्रग्जाचे अगेन्स्ट आहा. आनी सरकारान ताका प्रोटेक्शनूच न्ही, ताका ह्या लोकांचे विरुद्ध मोहीम कडक चलोवपाची गरज आहा. इट कॅनॉट बी एन आय वॉश. There should be consistency in the war against drugs, and the police have to take this seriously, because if an elected representative, and that too a minister, feels threatened, it means that the nexus is very strong. एक मंत्री जो स्टेटमेंट करता मिडियाच्या प्लॅटफॉर्मार की आपल्या जिवाक भंय आसा म्हणून, आनी तो इतलेंच सांगून ओगी रावना. तो म्हणटा की आपूण ह्या दिसांनी मॉर्निंग वॉक सुद्दां बंद केला. जर अशी परिस्थिती आसा, एक मंत्री जर इतलो भियेता जाल्यार सामान्य मनशाचें कितें जातलें? हांव आम आदमी शब्द मुद्दाम वापरिना, जाल्यार तुमी म्हणटाले हांव आम आदमीचेच उलयता म्हणून. सामान्य मनीस जो गरीब मनीस रस्त्यार भोंवता, ह्या मनशाक कसलें संरक्षण आसा? फाल्यां तो जर खंयसरूय कोणाच्या विरोधात जर कितें स्टेटमेंट काडीत जाल्यार ताचे कितें हाल जातले हें येवजू नजो. हाचो अर्थ विनोद पालयेकाराचो बोलता धनी, करता करविता विजय सरदेसायूच काय कितें इनडायरेक्टली चीफ मिनिस्टराचेर आरोप करता की तुजे कडेन होम मिनिस्ट्री सांबाळना, तूं सगळ्यो मिनिस्ट्री आपल्या कडेन इतल्यो घेवन बसला, त्यो तुजे कडेन जायना, हो इनडायरेक्ट आरोप विजय सरदेसाय करता काय कितें? पालयेकारान आनी एक निवेदन केलां की आपल्याक मेन जे ड्रग डीलर आसात तांची नांवां खबर आसा म्हणून. जर नांव आपूण ती सांगूंक भियेता म्हणून, जर नांवां खबर आसा ताचो अर्थ मंत्रिमंडळांतले जेन्ना मंत्र्याक खबर आसा तेन्ना ती सरकाराकूय खबर आसूंक जाय. तो सरकार म्हणजे मुख्यमंत्री जो घरमंत्री आसा तो कित्याक एक्शन अजून घेवंक शकना? काय हे काजिनो भशेन सेटींग? आनी एक पयलो प्रश्न म्हळ्यार हो स्टेटमेंट केल्यार 24 तासां वयर जाले. जो होम मिनिस्टर आसा तो चीफ मिनिस्टरूय आसा मिस्टर मनोहर पर्रीकर, जे कितेंय जाल्यार तांकां उलोवपाची उमेद आसता. 24 तास वयर जाले तरी पूण तांचो कांयच रिस्पॉन्स कित्याक ना? जर सरकाराक नाका जाल्यार ड्रग्स बिग्स असले बिजनेस 10 मिनटां सुद्दां चलोवंक जायना, इतलो पावर आसता होम मिनिस्ट्री कडेन आनी पुलिसां कडेन. पूण हे कित्याक बंद जायना? आमी डिमांड करता आज. पयलो डिमांड म्हळ्यार होम मिनिस्टरान आपलें तोंड उगडचें आनी सांगचें की मिनिस्टर बाब विनोद पालयेकाराक सेक्युरिटी मेळटली काय ना. तांणी डायरेक्ट म्हणा की आपल्याचेर एक थ्रेट आसा, आपल्याक भंय दिसता, तांकां एक्स्ट्रा सेक्युरिटी मेळची अशें आमी डिमांड करता. आनी दुसरें, विनोद बाब पालयेकारान जे स्टेटमेंट केलो की पॉलिटिशन्स, पुलीस आनी ड्रग माफियाचो नॅक्सस, हे पॉलिटिशन कोण इनवॉल्व आसा हांची नांवां होम मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान सगळ्यांक जाहीर करची. नाजाल्यार आमी हातूंतल्यान एकूच समजूंक शकता की तांचें तोंड बंद दवरपाक तांकांय कितें तरी मेळटा अशें दिसता. एनजीटीच्यो केशी दिल्ली व्हरचे परस गोंयांत सर्कीट बेंच बसों येता. हायकोर्टान मंगळारा सुनावणे वेळार मत उक्तायलें. पणजे सर्कीट बेंचा खातीर सुवात आसा जाल्यार सांगची म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगला. एनजीटी सरकाराचे न्ही, लोकांचे सोयी खातीर म्हूण स्पश्ट करून हायकोर्टान सरकाराचे कान मातशे पिळे. गोंयच्यो केशी पुण्या सावन दिल्ली व्हरपा विशीं हायकोर्टान एनजीटीचे वेस्टर्न बेंचा कडेन मत मागला. गोंयच्यो पर्यावरण केशी एनजीटीचे पुण्यांतल्या वेस्टर्न बेंचा कडच्यान दिल्ली प्रिन्सिपल बेंचा कडेन व्हरपाच्या सरकाराच्या यत्नांक हायकोर्टात बरोच धक्को बसला. लक्षणां पळयल्यार प्रकरण पर्रीकार सरकाराच्या उपराटे येता.
एनजीटी बेंचाच्या वादाचेर मंगळारा हायकोर्टात सुनावणी जाली. हायकोर्टान सरकाराची बरीच खरडपट्टी काढली. वकिलां खातीर दिल्लीत बरी वेवस्था आसा, थंय कायद्याविशीं बरो सेटअप आसा म्हूण सरकारान म्हणिल्ले. हायकोर्टान नेमको त्याच मुद्द्याचेर सरकाराक धरलो. एनजीटी शिफ्टिंग सरकाराच्या आंगलडयो येता. पुण्याचे 500 किलोमीटर अंतर व्यवहार्य आनी सोयीचे ना. दिल्लीत 1,500 किलोमीटर यो वच करप सोयीचे हो प्रश्न उप्रासता. सरकाराच्या ह्या निर्णयाचो 50% याचिकादारांच्या न्यायाचेर परिणाम जातलो. लोक आनी याचिकादारां खातीर एनजीटी आसता, सरकारा खातीर न्ही. केशी दिल्ली व्हरचे परस गोंयांतूच सर्कीट बेंच बसोवप व्यवहार्य सोयीचे जावं नज असो प्रश्न. गोंय सरकारान जापेचे एफिडेवीट फायल करूंक ना म्हूण हायकोर्टान नाराजी उक्तायली. पणजे एनजीटीचो सर्कीट बेंच बसोवपाक तो कोर्ट रूम म्हूण वापरपाक सुवात आसा काय ना ती स्पश्ट करची म्हूण हायकोर्टान सरकाराक अर्ज काडले. याचिकादारांनी हस्तक्षेप याचिका घालतल्यान हायकोर्टाक दिल्ल्या स्टेटमेंटात पणजी सेशन कोर्टात बिल्डिंगेंतलो थोडो कोर्ट स्पेसीस बिल्डिंगेंत गेल्ल्यान थंयसर जाय तितली सुवात आसा म्हूण सांगिल्ले. ती गजाल हायकोर्टान नोंद केल्या आनी थंय सर्कीट बेंचाक सुवात दिवपा विशीं सरकाराक विचारला. गोंयच्यो केशी दिल्ली व्हरपा विशीं हायकोर्टान एनजीटीच्या वेस्टर्न बेंचाच्या चेअरमॅना कडेन मत मागला. They have observed that there can be a circuit bench at Goa, and there is an old sessions court in Panjim available, which is acceptable to all, even to the government. So that circuit bench should sit once a week, most probably. That is what is the observation is about, and they have asked for the comments of the Western Zone judicial member who is sitting is Honorable Justice S.D. Salvi, U.D. Salvi. कोर्टान केस 25 सप्टेंबराक दवरल्या. तो मेरेन पणजे एनजीटीचे सर्कीट बेंचाक सुवात आनी केशी दिल्ली व्हरपाचेर एनजीटीच्या वेस्टर्न बेंचाची भुमिका दोनूय गजाली हायकोर्टा मुखार स्पश्ट जावच्यो पडटल्यो. मात सध्या पुणेच्यो एनजीटी केशी दिल्ली व्हरपाची सोडा हायकोर्टान गोंयचे सर्कीट बेंचाचेरूच प्रकरण ताणून धरला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक ब्रेक.